दिसपट्टी वाचपा सद्या काळाचो 15वो हप्तो दीस शेनवार निर्गमान पुस्तकांतले वाचप। इस्रायल प्रजा रामेसांतल्यान भायर सरली आनी सकयल ताचे वाटेन गेली। भुरग्यां बाळांक मेजी नासता चलोवन वचूंक शकताले दादले 600,000 आसले। त्या भायर हेर जायतो लोक आनी सांगातास बकरे आनी गोरवां व्हड संख्यान तांचे सवे गेली। इजिप्तांतल्यान हाडलेल्या पिठ्याचो तांणी भाकऱ्यो केल्यो। तातूंत कमीर घालूंक नासलें देखून त्यो फुगोवंक नासल्यो। तांकां इजिप्तांतली तुर्तान भायर धांवडायलें देखून पैणाक जाय पुत्तें खाण जमो करूंक तांकां वेळ मेळूंक नासलो। इस्रायेलींनी इजिप्तांत 430 वर्सां वस्ती केली। ज्या दिसा 430 वर्सां भरली त्याच दिसा परमेश्वराच्यो सगळ्यो फौजो इजिप्तांतल्यो भायर सरल्यो। तांकां इजिप्तांतली भायर काडचे खातीर ती रात परमेश्वराक जागरणाची रात जावंक पावली। देखून इस्रायलींक संततींतावन संतती पर्यंत ती रात परमेश्वराच्या मानाक एक जागरणाची रात जावंक पावली। देवाचें उतर हे कीर्तन। इजिप्ताच्या मालगड्या पुताक ताणें जिवीशी मारले, कित्याक ताचो मोग ससनाक तांगता। इस्रायलाक तांचे मदलो ताणें भायर काडलो, कित्याक ताचो मोग ससनाक तांगता। बळवंत हातान ताणें उबारल्या बावळ्यान, कित्याक ताचो मोग ससनाक तांगता। तांबडो दर्यो ताणें दोशी केलो, कित्याक ताचो मोग ससनाक तांगता। तांच्या मदल्यान इस्रायलाक ताणें उतरायलो, कित्याक ताचो मोग ससनाक तांगता। ताणें फाराव्याक ताच्या सैन्या सवें बुडयलो, कित्याक ताचो मोग ससनाक तांगता। मातेवा प्रमाणे सुवार्ता। जेजू तें जाणा जावन थंयसो गेलो, तरी पूण साबार जण ताच्या फाटल्यान गेले आनी तांच्या सर पिडेस्तांक ताणें गूण केली। आपणाचें नांव परगट करिनाये म्हणून ताणें तांकां कडक तकीद दिली। अशें सिद्ध जावंक पावलें इसाया प्रवाद्यान सांगिल्लें तें, पळया म्हजो सेवक हांवें वेंचून काडलोलो, म्हजो मोगाचो म्हाका भोव मानवालो। ताचेर म्हजो प्रेरक आत्मो हांव धाडटलो आनी तो म्हजें तीर्प सर प्रजाक पसारतलो। तो झगडचो ना वा बोबाट मारिचो ना, रस्त्यांनी व्हडल्यान भाशण करचो ना, नरगोन गेल्लो चिवो तो मोडचो ना, मिणकुची वात पालवचो ना। नितीक जैत लाभासर तो असो चलतलो, ताच्या नांवाचेर राष्ट्रां ठेवतली बरवसो। देवाचें उतर हे